जनीस आयज म्हाका दिसता तुवें टीव्हीचेर आमची कार्यावळ पळयल्या आसतली. ह्या कार्यावळींतल्यान आमी नवे कलाकार, आदले कलाकार, पालका फाटल्यान वावुरतेले, सेट डिझायनर, वेगवेगळे जितले कलाकार तियात्रा पासत वावुरतात तांकां सगळ्यांक ह्या कार्यावळींतल्यान आमी मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. अशा खिणांत अजुनूय जायते कलाकार जांकां आमी ह्या आमच्या कार्यावळींतल्यान हाडूंक पावोंक नात, पूण आमी हाडटले. पूण तुका एक वेगळीच संदी मेवली तर ह्या वेळार तुका कितें दिसता? तियात्राक न्हेसोंक म्हणटा ते आमच्या आवय बापायन म्हणटा ते भुरग्यांक आमच्या धाडूंक जाय. पयले सुवातेर आयज काल कितें जाता, एक तियात्रीस तरी कितें वायट करता जाल्यार मागीर पाय भियेता आपल्या चेडवांक भोव करून चेडवां मनशांक तियात्रांक एक्टींग करपाक. सो चड एकले चेडवाक जावं तें चेडूं वो चेडो तांकां संदी मेळोंक जाय आपली कला हाडून दाखोवंक स्टेजीर. कित्याक एक आपली जे कितें आसा भितर तें आमी भायल्यान काडून दाखोवंक जाय. ते बगोन लोक तुका केन्नाच वळखोचो ना. पळय आनीक ही कार्यावळ तुजी कार्यावळ लोकांनी पळयल्या उपरांत तुका कितें, तुज्यो भावना कश्यो आसतल्यो? म्हाका खूब बरें दिसतलें कित्याक तुवेंनूय म्हाका एक बरी संदी दिली हांगासर येवन उलोवंक, दाखोवंक की म्हज्यानूय जाता कितें करूंक म्हणून. पळय म्हणटो हें विचारपा फाटलें कारण इतलेंच की फुडाराक तुजी येवजण जे भाशेन तुवें म्हटलां आंतोनेता भाशेन आपणाक पालकाचेर पोरजोवंक जाय, पूण तुजी कितली पासून तयारी आसा हें सगळें करूंक? हांव आतां तर हे आमचे ज्युनियर रेगनाचे तियात्रांक न्हेसतलें, तेजे फाटल्यान गोडे दुसरे डायरेक्टरान गोडे आमचे ज्युनियर रेगनाकूच आसतले. आनी म्हाका म्हजी जी कला आसा, म्हजे भितर जी कला आसा ती म्हाका भायल्यान दाखोवंक जाय. एक्ट करूं कसलोय तो रोल जावं, हांव जाणा म्हज्या लागीं ते करूंक जाता म्हणून, तर हांव करून तें दाखयतलेंच. आनी एक दीस उजवाडीत जातलें म्हणून हांवें म्हज्या घोरकाराक पासून भास दिला. पळय पूण खंयचोय एक तुका एक रोल दिलो तर तुजी तयारी त्या रोला पासत कशी चलता, कशी करता तूं तयारी? पयलीं म्हणटा ती स्क्रिप्ट वाचूंक जाय, ताचें न्हेसप कितें आसा ते भाशेन आमी स्टेजीर घालूंक जाय. सो ती तयारी तुवें मुडाक जावन करूंक जाय. पयलें म्हणटा ते सगळें स्टडी करून ताची प्रॅक्टीस करूंक आरशा मुखार हांव घरा लागीं म्हज्या बेडरुमाक आरशा मुखार रावता, म्हजी स्क्रिप्ट घेवन हांव वाचतां. म्हजें एक्टींग कशें आरशा मुखार जाता, थोडी कितें मिस्टेक आसा जाल्यार हांव ती सारकी करतां. अशें परेन हांव म्हजी तयारी करतां सगळी. हय आनीक आयज जायते क्रिटिक्स आसा कारण तुवें सुरवातेकूच म्हटलां की विनोदी भुमिका केली, पूण सोबनाच असलीं उतरां जावं बेमर्यादेचें न्हेसप हें कॉमेडींतल्यान चडशें भायर सरलेलें दिसता. कारण एक फाटींच आमी उलयताले एका प्रोग्रामांतल्यान उलयताले, एक चेडूं कॉलेजीक वेता जाल्यार तें सारकें शॉर्ट घालून कॉलेजीक ताका एंट्री मेळची ना. सारकें हाचेर तुजें मत कितें? सारकें. जेन्ना तूं कॉलेजीक वेता तूं तुजें शिकप करूंक वेता ना पूण तुजी फॅशनां करूं. जेन्ना तूं कॉलेजीक वेता तेन्ना तुवें मर्यादेचें न्हेसप घालूंक जाय. जावं एक सलवार, तूं पॅन्ट देखून घालता एक बरें टी शर्ट घालूंक जाय ताचेर. तुजी कूड तुवें धांपोवंक जाय, तुजी कूड दुसऱ्यांक दाखोवंक फावना तुवें. कित्याक जेन्ना दुसरो भुरगो जावं एक चेडो तुज्या कॉलेजीक शिकता तो तुका पळयतलो, ताजें मन घुस्पावतलें, ताजें मन केन्ना शिकपाचेर केन्ना पडचें ना. पूण हें विचारपा फाटलें इतलेंच हेतू इतलोच की पालकाचेर आमी वेगळेच तरेचो कॉलेज ड्रेस आमी दाखयता. सारकें. हें सारकें? ना हें सारकें न्हय. आमचे तियात्रांक जे आमी कॉलेज ड्रेस दाखयतात ते आमी चेंज करूंक जाय. ते जे आमी स्टेजीर पळयतात तोच लोक ऑडियन्सांक पळोवन ते आमचे हें कोत्तात. जे आमचे न्हेसप पळोवन तीं न्हेसोंक सोदतात कॉलेजीची भुरगीं. ते हांवें जायते जाणांक पळयल्यात म्हजे खूब घरान देखून. जी ती न्हेसता ते भाशेन ती म्हणटा मामी म्हाका तशें न्हेसोंक जाय. तियात्रांक तशें न्हेसतात. तियात्रांक तें चलता पूण तें तुज्या कॉलेजीक चलचें ना. म्हणटच जेन्ना आमी लोकांक बरें रीत देखीचें लिसांव दिवंक सोदता तेन्ना आमकां जाय, आमकां बेमर्यादेचें न्हेसप जाय देखून आमी तें न्हेसोन लोकांक दाखोवप ना. सारकें न्हय. तुवें बरें तें न्हेसप दाखोवन दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. तूं बेमर्यादेचें न्हेसोन दुसऱ्यांक कशी बरी देख दितली आमी. परत एक फावट परबी दिता कारण तुजे विचार जे आसात ते खरेंच अखंड विचार आसात आनी ह्या विचारांनी जरी तर तुवें पावलां मारलीं जाल्यार जो टार्गेट जो एम तुवें मुखार दवरला तो तुका पेलपाक चड वेळ लागचो ना. देव बरें करूं तुका. कला अकादमीन तियात्र कॉम्पिटिशन सुरू जातलें आनीक ह्या कॉम्पिटिशनांतल्यान वेगवेगळे तरेचे जी कला आसा ती भायर सरता. तितूंत आर्ट डायरेक्शन जावं डायरेक्शन, एक्टींग, कांतारां वेगवेगळे तरेचें जायतें आसा. तर तुका केन्ना तरी दिसलां की अशें जें कितें चलता तें तुवें शिकोवन घेवचें?
होय म्हाका जायते फावटी दिसले आनी जायते एक्टर जे आसात आमचे सिनियर जे पयले तान तियात्रान एक्टींग करतात तांचे लागीं हांव उलयतां तांचे लागीं हेल्प मागता जे ती कशी बरी एक्टींग करतात तांचे कांतारां कशी भाशेन करतात जो एक कांतार म्हणटलो जाल्यार तुजो बीट सारको आसूंक जाय तुजो वॉयस सारको आसूंक जाय ते बिटा प्रमाणे तुवें तुजो वॉयस कांतारां म्हणूंक जाय थंय जायते आमचे तियात्रीस्ट आसात ते म्हाका बरें मानतात सो हांव तांचे लागीं विचारतात ती कांतार कशें करूंक जाय तुजो नेगेटीव रोल कसो करूंक जाय जायते तियात्रिस्टांनी म्हाका तांचो जायतो आदार दिला म्हजें एक्टींग फुडें हाडूंक पळय आनीक जेन्ना तूं खालते रावता तेन्ना तुज्या पदरांत जायतें कितें पडटा सारकें तुजें पळय एक गजाल ह्या खिणांत हांव तुका सांगूंक सोदतां तुवें पालकाचेर भुमिका केल्यात आनीक चलचित्रांनूय खंय तरी तूं दिश्टी पडटा तर ह्या खिणांत तुका हातूंतलें वेगळेपण कितें भासता चलचित्रांतले आनी तियात्रांतले वेगळेपण म्हणजे सगळे सेमूच कशें आसा तुजें तियात्रांकूय तुजें शिकप जाय आनी तुज्या चलचित्रांकूय तुवें जी आर्ट आसा ती तुजी दाखोवंक जाय हय म्हणटच हातून जे स्टेजीर तुवें एकूच पावटी तुवें दिवंक मेवता पूण चलचित्रांत तुका ती रिशूट दुसरी घेवंक जाता जावं जें चुकलां तें परत नवें करूंक जाता तेंय सारकें तुजें ह्या खिणांत तुका कितें दिसता की जेन्ना तूं ऑडियन्सा मुखार पालकार रावन ऑडियन्सा मुखार जेन्ना उलयता तेन्ना तुवें कितलें आसूंक जाय कितले पर्सेंट तुवें दिवंक जाय तुजें 100% तुवें दिवंक जाय तुजे पालकार आसतना कित्याक जरी तर तूं एक वर्ड तुजें विसरलें जावं तुजे स्क्रिप्टी वयलें एक वर्ड तूं सारकी आख्खीच लायन विसरता हांवें जायते फावटी नोट केला की एक तरी कॉमेडीचें देखून एक उतर तूं विसरलें जाल्यार आख्खीच कॉमेडी फ्लॉप वयताली ह्या खिणांत जेनीस म्हाका दिसता तुवें जावंय राजा ह्या तियात्रांतलो एक खंयचोय डायलॉग म्हणून दाखयल्यार अदीक बरें आमचे तियात्रान कॉमेडींतले तितले डायलॉग आसूंक ना पूण चडशी कॉमेडीच कशी आशिल्ली पूण तातूंत कांस तरी आसलो तुका कांत एक ल्हानसो कांत तो जो कॉमेडी कांत जो कॉमेडी ब्रायनान आनी हांवें म्हणलेलो लास्ट पडद्याक तो आमच्या म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी तुजे जे कितें व्हिडियो आसात ताचेर आमी नदर मारूया थोडे भोव स्पिरिटान आमकां दिल्यात चल कित्याक कोंता येना रे ओ बोरड कित्याक कोंता येना कुसकुस म्हणा कित रे हांव सांगो टिचर सांग कशें कितें हू इज द फादर ऑफ नेशन फादर ऑफ नेशन इज ऋतिक रोशन कोण रे ऋतिक रोशन पई मिल गया पिक्चर खोला था कितींगा शी 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 ये चोगोय बाबा नाल कोंता येना चोगोय नाल कोंता येना तू खबर हा रे ना टिचर म्हाका खबर ना त्या खबर आसतले तू खबर आनी की तू आसतली उरका तू फकत उराक 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 आनी कोणा पटाय ते पुरा खबर आसतली तू आनी बरा आसात मरे कोण जाय कितको हसताय त्याचं आहे ते तू आनी कितें आसत रे तू खबर आहा जाल्यार तू सांग हू इज द फादर ऑफ नेशन फादर ऑफ नेशन इज जेनीस तुवें तुजी भुमिका करता आसतनाच तुमच्या फॅमिली मध्ये हे आर्टिस्ट जे एक्टिंगाचे गुण कोणाक तरी आसात एक्टिंगाचे गुण म्हणजे म्हज्या ल्हान भयणीक आसात एलायजा ताचें नांव आनी आतां ताकाय बी आमचे मिनीन ते बांदून ताणें चान्स दिला एक्टिंगाचो एक ल्हानसो भुरग्याचो रोल करूंक आनी हेरी ते कॉम्पिटिशनाक जावं खंयसर पेंचे म्हापसा थंयसर जायते कॉम्पिटिशनाक ताणें पार्ट घेतल्यात आनी सदांच फर्स्ट येता ते म्हणटच ताका ल्हान आसतनाच हे गुण आयल्यात पूण तुमच्या फॅमिलींत म्हणजे तुज्या पाय जावं मांयच्या सायडीन कोणाक तरी आसलें ना कोणाकूच आसूंक ना एक्टिंगाचो रोल सगळे म्हणटा ती सगळे शिकपूच करूंकूच उरली आमची म्हणटच कोणूच पालकाचेर फुडें सरोंक ना कोणूच पालकाचेर फुडो सरोंक ना आनी जेन्ना हांव एक्टींग करूंक सोदतालें तेन्ना म्हजे डॅडीन म्हाका धाडूंक ना जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लें फकत ताचें कितें आशिल्लें तो म्हणटालो फकत शिकप 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 फकत शिकपूच करूंक दवरली आमकां तुवें सांगलां पूण एक गजाल तुवें जायते तियात्र पळयल्यात आसतले जे तियात्र आमचे रिलीज जातात तेन्ना हांव सदांच फर्स्ट डे फर्स्ट शो तेन्ना पयल्यानसान म्हाका लायक फर्स्ट डे फर्स्ट शो पळोवंक म्हणटच तूं वेळांत वेळ काडून त्या तियात्र पळयता पूण फर्स्ट डे फर्स्ट शो तुवें पळयल्या उपरांत मोदें केन्ना तरी परत तोच शो तुवें पळयला जायते फावटी जे परी हांवें तुका सांगला आगुस्तिनाचो तियात्र हांवें आंकवार आसतना पळयलो पूण पयलो शो आनीक एक 5-6 शो जाल्या उपरांत तोच तियात्र तुका कसो दिसता मातशें डिफरन्स जाता कित्याक फर्स्ट डे जेन्ना आमी एक्टींग करतात तेन्ना मातशें भियेतात थोडीं जाणां विसरतात जेन्ना शो जायत वेता तेन्ना सगळीं परफेक्ट जातात पळय पूण तियात्र पालकाचेर जावं खंयची कला ती फर्स्ट डे आनीक लास्ट डे हातून कांयच आसना
हांव तुका इतल्याच पासून सांगूंक सोदतां की तूं नवेंच पालकार आयलां म्हणटच हें परफेक्शन तुवें दिवपाचो प्रयत्न करूंक जायो की पयल्या दिसाक जें तुवें एक्टींग करता तीच तुज्या लास्ट डे पासून तीच एक्टींग उरतली सारकें कारण आमी 4-5 तियात्र आमकां रिहर्सल न्हय कारण आमी लोकांचे पयशे घेतात आनी लोक पयशे फारीक करून येता हांव इतल्या पासून म्हणटा कित्याक लोकांक एक गजाल जाल्या की हुमकोच आसा जाल्यार आपण ह्या तियात्राक वचपाचो हुमकोच ना जाल्यार आपण हो तियात्र पळयना ही मेंटेलिटी सारकी न्हय सारकी न्हय मनशांची आतां लोक कितें चिंतात जे प्रोफेशनल तियात्रीस्ट आसात तांचे एक्टींग बरें आसता आतां न्यू जे एक्टर आसात तांकांय चान्स दिवंक जाय तांचे तियात्र पळोवंक जाय ती कशी एक्टींग करतात ती कित्याक जायत्या जाणांचे भितर दुसरे गूण लिपलेले आसात जी नवे तियात्रीस्ट येतात जावं चायल्ड आर्टिस्ट पण न्यू एक्टर येतात तांकांय तुमी लोकांनी चान्स दिवंक जाय तांची एक्टींग पळोवंक जाय ती कशी एक्टींग करतात ती कंपेरिजन इज नॉट गूड इन दीस तियात्र लायफ हय पूण हांगासर जायतें चल्लां पण जे भाशेन तुमी पालकाचेर मुखार सरल्यांत म्हाका खात्री आसा की तुमच्या भुजांचेर तुमी हो भार पेलतलीं आनीक नवें कितें तरी समाजाक दिवपाचो प्रयत्न जातलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना सारकें हय आयज तुवें वेळांत वेळ काडलो म्हज्या सांगाताक जायती भासाभास केली एक नवें कलाकार कशें तुज्या आंगांत आसलेली कला तुवें थोडी भोव लोकां मुखार दवरल्या आनीक जायती दवरपाची आसा हांव तुका व्हड यश आवडयतां आनीक पार्काचेर जशे परेन तुवें सुरवातेकूच सांगलां आंतोनेताची एक देखीचो नमुनो कसो तुवें तुज्या मुखार दवरला आंतोनेताक आनीक तुवें तुजी पावलां मारल्यांत तुजी पावलां फळादीक जावं तुका चडान चड देव बरें करूं बाब तुवें म्हाका आयज ही संदी दिली म्हजें कितें आसा तें उलोवंक दाखोवंक कित्याक आतां नवे एक्टरांक कोणूच चान्स दिना पूण तुवें म्हाका एक नवे एक्टर कशें ह्या चान्स दिलो कार्यावळींतल्यान सगळ्यांक चान्स आसता कारण पालकाचे कोण तर खांबे जातले जाल्यार आमी भुरग्यांक हात दिवन वयर काडपाची गरज आसा जेनीस तुवें तुज्या मोलादीक वेळा पासत हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनीक इतल्यानूच जनिसा सांगाताक माणकम वत्या ही कार्यावळ हांव सोंपयता आसतनाच मागता तरणाट्यांनी जे विचार जनिसाचे आसात तरणे विचार की पालकाक खान मारून पालक फुडें व्हरपाचो ह्याच विचारांचेर आयची माणकम वत्या कार्यावळ सोंपयता